प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 15वो विसवोर वोड 21 ते 28 पर्यंत 21 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आणि जेजू थंयचो भायर सरलो आणि तिराच्या आणि सिदोनाच्या प्रांतांत कोसळून गेलो आणि ओचित त्याच प्रांतांतली कानांची एक बायल भायर सरून सोम्या दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर म्हजे धुवेक देंवचार जोबोत पिडापीड दिता अशी वयली मारीत ताच्याशी आयली. पूण ताणें तिका एक जाप काडली ना. म्हणटोच लागीं सरून ताच्या सिसांनी ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागलें, ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता देखून तिका वचू दी. पूण ताणें प्रतिपालन म्हणलें, देवान म्हाका फकत इस्रायलाच्या घराण्यांच्या सांडलेल्या शेड्या थंय धाडला. तरी पूण लागीं येवन सोम्या म्हाका पाव अशें म्हणून ती ताच्या मुखार सरपोटली. ताणें जबाब दिवन अशें म्हणलें, भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालप म्हणल्यार सारकें न्हय. खरें सायबा, तिणें म्हणलें, पूण आपल्या दोन्याच्या मेजा वेले दोन्नीक पडटात ते कुडके सुणीं खातात. तेन्ना प्रतिपाडून जेजून तिका म्हणलें, हे वस्तोरे, हो तो तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडये बरी जाली. भाव भयणीनो, आमी आयज एका बायलेचो भावार्थ, एका सिदोनाच्या प्रांतांतल्या बायलेचो भावार्थ हाचे वयर आमी आयज देवाचें उतर आयकलां. आनी भाव भयणीनो, हांव तुमकां आयज हे 28 वडीर हाचेर आमचो नियाळ करुया. जेजू ह्या ओस्तोरेक म्हणटा, ए ओस्तोरे, व्हडतो तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. हांव परतून वाचतां. आयचें शिवर्तमान 28 वड जेजू ह्या सिदोनाच्या बायलेशी उलयता आनी तिका सांगता, ए ओस्तोरे, व्हडतो तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयचें शिवर्तमान वाचलां आनी आतां हांवें तें वाचलां तेन्ना तुमी आयकलां, आमकां कसली शिकवण मेळटा. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. ही जी सिदोनाची बायल आसली ती इस्रायला पोरजेची नासली. ती सिदोनाच्या लोकां बरोबर आनी देवा बरोबर कसलोच करार नासलो. हो करार फकत इस्रायली पोरजेच्या भुरग्यांचो आसलो देवाशी. आब्रामाची भुरगीं आसलीं ती दाविदाची भुरगीं आसलीं आनी देखून हो जो करार आसलो इस्रायली पोरजेचो देवा बरोबर, त्या करारा प्रमाणे देवान तांकां सगळें दिवंक जाय आसलें जेन्ना ती देवाचें उतर त्या कायद्या प्रमाणे चलताली. पूण ही सिदोनाची बायल, तिका कसलोच कायदो नासलो, तिका कसलोच करार नासलो देवाशी. आनी ती येता आनी जेजूशी सरपोट करून ती म्हणटा, सोम्या, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूत कोर. आयकात बरे भाशेन. ती येता जेजू कडेन दिमी घालता आनी ती म्हणटा, सोम्या, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूत कोर. हें जें तिणें म्हणलें जेजूक, तिका म्हणूंक जायनासलें, कित्याक दाविदाचो पूत फकत इस्रायली पोरचेचो आसलो. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच जेजूचे भावार्थ धरता तेन्ना आमच्यान जेजूक म्हणूंक जाता, जेजू तूं म्हजो सोमी, तूं म्हजो दोनी, तूं म्हजो देव. केन्ना? जेन्ना हांव जेजूचे भावार्थ धरता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना ही ओस्तोरी जी आसली सिदोनाची, तिजो आनी देवाचो करार नासलो, तिज्यान जेजूक दाविदाचो पूत म्हणूंक जाय नासलो.
पूण ती येता आनी जेजूक दाविदाच्या पुता म्हणटा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तिका तिच्या लोकांचो म्हणजे सिदोनाच्या लोकांचो जो लोक इस्रायलची पोरचेचो नासलो तो तांचो आनी देवाचो कोराद नासलो, तिका तिने जेजूक जेन्ना दाविदाचो पूत म्हणलो, जेजू तिका आयकोंक तयार नासलो. आयकात बरे भाशेन. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी, आमचो दोनी, आमचो देव म्हूण मानता, आमी फकत उतरां उलयता. हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता. हो प्रश्न आमकां पवित्र आत्मो एक एकल्याक विचारता. जेन्ना आमी म्हणटा जेजू जेजू जेजू, ताका आमी उलो मारता. जेन्ना आमी म्हणटा जेजू सोम्या, इतली खातारां कोत्ता, इतले आमी आमचे देवस्पण चलता, खरेंच जेन्ना आमी ताका आमचो सोमी धोनी म्हूण मानता आनी आमी ताजें उतर पाळिना, ह्याच सिदोनाच्या बायले भाशेन जेजू आमकां म्हणटा, भुरग्यांचें जेवण काडून सुण्यांक घालपाक हांव येवंक ना. हांव सुण्यांक केन्नाच भुरग्यांचें जेवण केन्नाच दिवचो ना. कित्याक गाय म्हणटा हे बायलेक तो कित्याक म्हणटा काय बायलेक हो भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा. देवान जेजू जेन्ना ती सिदोनाची बायल येता जेजू कडेन, जेजू तिका कित्याक म्हणटा, तिका जाय आसली आपल्या धुयेची पेकोणी ह्या सिदोनाच्या बायलेक. जेजू तिका म्हणटा, देवान म्हाका फकत इस्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलेल्या शेळ्या थंय धाडला. आनी ती कितें म्हणटा, सोम्या म्हाका पाव. आनी तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालप म्हणल्यार सारकें न्हय. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, ही उतरां जी जेजून तिका म्हणली, ही उतरां एक एकल्याक आमकां म्हणटा. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरिना, तो कितें म्हणटा त्या पोस्तोरेक, कितें म्हणटा त्या बायलेक, भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालप म्हणल्यार सारकें न्हय. आमी देवाची भुरगीं केन्ना जाता. जुवाचो पयलो आविस्वोर व्हड भारा. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी म्हूण मानता, ताजें उतर आमी पाळटा, तेन्नाच की आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता ताज्या पुताचेर जेजूचेर भावार्थ दवरून, तेन्ना आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळिना, आमी त्या उतरा प्रमाणे न्हय चलना, आमी फकत धर्म करता, आमी ताका उलो मारता, जेजू आमकां हीच उतरां म्हणटा, भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालप म्हणल्यार सारकें न्हय. आयज आमीच आमकां एक प्रश्न विचारुया एक एकल्याक. जेन्ना आमी हे शिवर्तमान आयकता, जेजू आमकां भुरगीं म्हणटा. जेजू आमकां एक एकल्याक भुरगीं म्हणटा. कित्याक भुरगीं जाल्यार आमी खरेंच देवाचें उतर पाळटा. आमी देवाचें उतर पाळिना जाल्यार तो आमकां म्हणटा, भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालप म्हणल्यार सारकें न्हय. भाव भयणीनो, एकदम कडक उतरां जेजूची. पूण आमी ह्या उतरांचेर नियाळ करुया. आमी देवाचें उतर सदां आयकता. आमकां कितले आमच्या जिवितांत कितले शर्माव आयकल्या आमी आयकलां की ह्या सिदोनाच्या बायलेचो भावार्थ एकदम गोट आसलो. तो सिपाही जो आसलो ताचो भावार्थ गोट आसलो. आमी खूब भावार्थी मनशां वयर आमी आयकलां. आयज खूब जे शिकयतात देवाचें उतर, आमी म्हणटा तांचो भावार्थ एकदम गोट आसा. पूण भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां एक एकल्याक विचारता हो प्रश्न, तुमी खरेंच म्हजीं भुरगीं? तुमी खरेंच देवाचीं भुरगीं? आनी तुमी म्हाका उलो मारतात जाल्यार, तुमी म्हाका म्हणटात जेजू जेजू, आमी ताजें नांव पुकारता, ताजी गायनां कोत्ता, आमचें देवस्पण कोत्ता, आमी हें कोत्ता तें कोत्ता, खूब वस्तू कोत्ता, इगोर्जेन आमी काम कोत्ता. पूण आमी खरेंच देवाचीं भुरगीं ना जाल्यार जेजू आमकां सांगता, भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्याक घालपाक सारकें न्हय. देखून भाव भयणीनो, आमी खरेंच देवाचीं भुरगीं जाल्यार, आमी खरेंच आयज भुरगीं ना जावंक ना जाल्यार आमकां जाय आमच्या सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरपाक. ताणें आमचे पासत आमचें मरण तो मेलो खुर्सार. ताणें आपलें रगत वारोयलें. आनी जेन्ना आमी समजता की देव आमचो इतलो मोग करता, ताणें आपल्या एकल्याच पुत्याक ह्या संवसारांत धाडलो आनी जेजून आपलें रगत वारोयलें. आनी त्या रगत वारोवन आतां जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ दवरता,
आतां आमी देवाची भुरगीं जाता आनी आमकां आतां भीक मागपाची गरज ना देवा कडेन. आमच्यान ह्या सिदोनाच्या बायले भाशेन तिचो जेजू कडेन येवन भीक मागपाची गरज ना, कित्याक भुरग्यांक सदांच पाय माय सदांच बरें दिसता. जेन्ना देव आमचो बाप जाता, आमी ताची भुरगीं जाता आनी जेजूचे भावार्थ धरून आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, आमी ह्या उतराचेर नियाल करुया. आमी हें उतर जें आमी देवाचें उतर आयकता, जें सद्दां आमकां मेवता देवाचें उतर आयकोपाक, आमी फकत आमच्या कानार घालून ते दुसऱ्या कानार सोडपाची गरज ना, पूण ह्या कानान घेवन आमच्या मनाची नसोडणी करून आतां हें उतर आमी पाळून खरेंच देवाची भुरगीं म्हणून आमी आमच्या सगळींच्या बापाक दाखोवया. तेन्नाच आमकां भावार्था वरवीं सगळें जें देवान घडलां जेजू वरवीं हें आमकां फावो जातलें. आयज भाव भयणीनो, एके गिरीत भाशेन आमी एका शांत जाग्याचेर बसया आनी खरेंच आमकांच ह्यो प्रश्न विचारुया. खरेंच आमी देवाची भुरगीं? खरेंच आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता? खरेंच सुर्गीचो बाप आमचो बाप तर? आनी ना जाल्यार आमी देवाचें बोगसोडें मागुया आनी आयजतान त्या उतराचेर भावार्थ दवरपाक आयज आमी वावरुया. तें उतर शिकोन, तें उतर पाळून आनी सगळें देवाचें आमच्या जिवितान घडोवन हाडपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव